दाबोळे विमानतळावेलो स्टाफ सायट इंजिनियराच्या नावान बोळा मारता। सायट इंजिनियर वरुण पेगळे पिट्टा म्हूण विमानतळाचे 10 स्टाफ बोळा मारता। तांच्या नावान कागाळी सुरू जाल्यात। कामार आसतना स्टाफाक खंय गाळी मारता। कामां सोंपल्या उपरांतय तांची घरची कामां करपाक लायता म्हूण कामगाराचो आरोप। तो इंजिनियर म्हणटा तसले कांयच ना। आम्ही हांगा कांयच ना म्हणटा 7 वर्सांचें काम करता। बेश्टे येता आनी कितें तरी बारीक बारीक फॉल्ट घेता तो काडटा आनी आमचेर हें करता इश्यू करता आनी कितें म्हणटा तो कितें फोन करून आपयता आमकां कामार आसतना आनी येवन इस्पिडान खेळपाक यो म्हणटा आपल्या रुमाचेर। इस्पिडान खेळो येना जाल्यार तुका काम चड लायतलो, हॅरेसमेंट करतलो मागीर आनी ऑन ड्युटेचेर आम्ही काम करता, काम करून सुद्धा ते काम न जावंक ना म्हणटा तो। तरी पण आमकां घरा कडेन फोन मारून घरा कडसून आपयता आनी म्हणटा दुसऱ्या दिसा दोनांक सुमार यो आनी क्लीन कर म्हणटा परत परत। आनी गेस्ट बी तेंचे ते येवच्या टायमार ते कितें म्हणटा तेजे बॅगा घेवन ते स्क्रीनिंग करून मागीर तांकां धाडपाचें आमचें काम आमचें काम ते फक्त ते कन्वेयर बेल्ट आनी ते मेंटेनन्स ऑपरेशन पळोवपाचें ते काम आसता। तेणी अपॉइंट केला ते कामा लागून आनी तो आपल्या पर्सनल कामाक आमकां यूज करता, हे तेजे रायट ना। कभी भी माई जाओ उसी टाइम में आदमी नहीं रहते, कभी भी माई चेकिंग पे जाओ उसी टाइम में आदमी नहीं रहते। और अथॉरिटी का जो मैनेजर है ना वही 3-4 बार मेरे को पूछा तुम्हारा लोग स्टाफ पे नहीं रहते, उसी टाइम में ये लोग जाते। फिर वो मेरे को बुला के और नारायण बोल के था उनका आगे उन्होंने मेरे साथ आए दूसरे काम पे, नारायण को बोला आप लोग क्यों स्टाफ नहीं रह रहे। संतोष ट्रॉफी वेस्ट झोन पात्रताय सर्तीन गोंयान दमण आनी दिवचे टीमीक 11 आड एका गोलान मारले। हे आदी जाल्ली मॅचय गोंय जिखिल्ले। दोन्ही मॅची गोंय मोठ्या गोल फरकान जिखल्यात। आता तिसरी मॅच सोमारा मध्य प्रदेशा आड जातली। इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।